हांव सगल्यांक क्रिसमसाची विश करता, मेरी क्रिसमस म्हणटा सगल्यांक, आमच्या गांवच्या लोकांक तशें सगल्यांक. आनी हांगा आयज तेणी पयलेच फावटी हो गोठो हें करून हाडलो, क्रीब भरून हाडलेलो आसा आनी सगळ्या लोकांनी येवन तो पळोवचो. आनी आमचे कोर्ताली म्हणजे सेंटर आसा आनी हिंगा हायवेचेर लोकांक जाय बरो व्यू आहा आनी तेणें जायतो हार्डवर्क केल्लो आसा. आमचो MLA सारको दीस आनी रात तें काम करून तेणें आयज तें रेडी केल्लें आसा. कितें काम करतलें जाल्यार तेका एक हें जाय, करपाचें एक पॅशन आसपा जाय. आयज तेका तें आसा म्हणून तो आयज जायते फाटी केल्ले कामान तो सक्सेस जाता. तेणें फ्लोटूय केल्लो तेन्नाय कार्निवलाकूय भरपूर लोकांनी आमकां रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. बरो जालो अशें म्हणून हें केल्लें आसा. आनी हेच भाशेन हांव मागतां हो आयज तेणें गोठो केला तोय बी बरो हें जातलो, लोकांक पळोवन लोक हॅप्पी जातलो. आनी हांव लोकांक मागतां आतां आयज आमी इनिशिएटीव घेतला ते भाशेन वाड्यांनी थोडो धाकट्यांनी तो करचो. आमचें हें ट्रेडिशनल आसा तें सांबाळून दवरचें आनी लोकां कडेन मागता सगल्यांनी अशें करून आमची क्रिश्चनिटी आनी कितें आसा तें सांबाळून दवरचें म्हूण मागता. पयले सुवातेर हांव सगळ्या आमच्या भावा भयणांक नातालांची परबी दिता. तशेंच आमी आयज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे बांदेकुरीस हांगासर आसा कोर्ताली गांवांत. आनीक तुमी पळयलां हांगासर आमी आतांच आमचो जे गोठ्याचो आमी इनोग्रेशन केल्लें आसा. आनीक हें आमचें ही तयारी ही करपाक हे आमचे सगळे मेळोन जे आमची संस्था आसा, तुमी कितली संस्था आसा, तुमी ही संस्था पळयली आसतली कितली म्हणजे संस्था आसा, हे सगळे मेळोन जे आमची कमिटी मेळोन सगळे म्हणपाक लागले आमी आमचे कुट्टाडे गांवांत कितेंय तर जावपाक जाय, आमी जावं एक गोठो जाल्यार गोठो करया अशें म्हणपाक लागले. तेन्ना हय आमी जावपाक जाय. तेन्ना हांवें एक इनिशिएटीव घेतली आनी करया म्हणटा. तरी आसतना आमी बिझी शेड्यूल आसतना जेन्ना इलेक्शन आसली तरी आसतना आमी हे आयज हो गोठो आमी लोकांच्या नदरेन हांगासर दवरलो आसा. हांव खरेंच आमच्या कमिटीक तशें आमच्या मेंबरांक हांव काल तांकां देव बरें म्हणटा ताणें जायतो वावर केलो आनी फकाणां न्हय ताका जायतो टायम दिवचो पडटा. आमी हांगासर कितले टायमार रातचे 2-3 देखून हांगासर आमी काम करतले आनी तुमी हांगासर आतां पळयतात. हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक भाव भयणांक रिक्वेस्ट करता थंय मुद्दम आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बांदेचो पुलीस आसा थंयसर हांगासर आमचो जो नॅचरल जे कितें आमी दाखयलां जावं आमच्यो कुट्टाडची चर्च दाखयल्या आमी, देखावो आमचो रेमेडियल चर्च कांसावली बी दाखयल्या, मागीर ओल्ड चर्च सांकवाळे ह्योय दाखयल्या. बाकीचे आमची नॅचरल कितें आसा तें आमी हांगासर दाखयलें आसा. तुमी मुद्दम हांगा येवन पळोवचो. आनीक हांव मागतां तुमी म्हाका स्वता तसोच आदार दिला आनी ह्या आदारा वयर हांव जे म्हाका तुमी इतलो सपोर्ट करता ताका लागून म्हाकाय दिसता म्हाका एक उमेद येता लोकांक कितेंय तर दाखोवपाक जाय. हांव लास्ट टायम आमी कार्निवाल केल्लो, कार्निवालाक इतलो आमकां लोकांनी इतलो म्हणजे लोकांनी आमकां इतलो लोक येयलो खुशाल, इतलो लोकांक पळोवन हांव खुशाल जालो आनी म्हाका दिसता तेच भाशेन आतां कितलो लोक हांगा येयत आसा आनी हायवे आसा बरो व्यू आसा आनी हांगासर व्यू लोक येयत आसा. हांव म्हाका आनीकूय लोकांनी हांगा येवन हांव पळोवचो म्हणून अशें तरेन कोण आमकां भुरगे आमचे करपाक युथांक तर आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार आमी युथांक तर आमी एक फोर्स दितले बाबा ना आमच्या गव्हर्मेंट सायडीन तर कितेंय तर फंड दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जायते भुरगे आमचे अशें करपाक शकता. हांव एक इनिशिएटीव घेतलो बाबा गव्हर्मेंट सायडीन जे आमचे जे कल्चरल इव्हेंट जावपाक जाय ते इव्हेंट जावपाक जाय. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून हांव मागतलो की आमच्या भुरग्यांकूय करपाक हेल्प करचो.